Sumia mandiran tuja, berkadim serupkaran tuja. Kita gawun pranama Pita, belibit untuk kawun kita. Dimpolias tukar sita, Dayamaya tuji dieta, Paki jini bogus mun mata, Adar kurpa besa wasita, Sumya mandiran tuja, Berkadim serupkaran tuja. Gita gawun pranama Pita, belibit untuk kawun kita. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्याही सवे आसो. आयच्या वांजेलांत सोमी पवित्रात्म्यान बरोवन संतोष पावता. कित्याक बापान ल्हानांक सर्गीच्या राज्याचे गुट उक्ते केल्यात म्हणून. आनी हो गुट जावन आसा सोम्याच्या नांवान देवसार धांवतात. आनी सोम्याच्या नांवान सर संगती साध्य आसात म्हणलें 70 जाणांक जेजून धाडल्ले तांकां कळटा. आनी त्या देखून जेजू सांगता तांकां तुमी देवसार धाडायतात म्हणून संतोष पावनाकात, बगार तुमची नांवां सर्गी बरोवन आसात म्हूण संतोष पावा. हर एका क्रिस्तावाक हो अधिकार दिला. आमकां आमचें तें आसलें वायट दांडावंक पवित्रात्म्या मुखांत्र बोळ दिला. त्या देखून आमी जेजूच्या नांवान जियेत आसतना, जेजूचे उपदेश पाळतना आमचें तें बरेंपण येता आनी सर्गीच्या राज्याची मौल्यां आमचें तें येतात. त्या देखून आयच्या दिसा ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागया आनी देवाक अर्गां दिवया. आनी आमी चड आनी चड जेजूच्या नांवान क्रिस्ती मौल्यां, सर्गीच्या राज्याची मौल्यां आपणावंक बोळ आनी आदार मेळो म्हूण मागया. आमी अस्कत देखून साबारपटी सुकल्या देवाच्या राज्याचें मौल्यां आपणावंक. त्या देखून आमची पातकां वळखून घेवया आनी ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमचीं काळजां आयतीं करया. पातकांची दूख धरून सांगाता मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भोव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पसत भगवान सदां संवकार मुरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भोव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. Sumia kakut ke, Sumia kakut ke, Krista kakut ke, Krista kakut ke, Sumia kakut ke. प्रार्थूया. आज ऑक्टोबराची 7 तारीख भगवंत गांवकार मरी रोजारी सायबिनीचें फेस्त जावन आसा. आमी सदांय तेर्स करता आसतना फादर एम्ब्रोत म्हणटा तेर्सस एक
बोळादिक हातेर सैतानाच्या विरोध म्हणून त्या देखून सदांच तेरसा मुखांतर आमी जेजूच्या जिविताचे मिस्तेर नियाळोवंक प्रयत्न करया. सर्वेस्परा तुज्या दुतान आमकां कळयल्लें देखून तुजो जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणा जाल्या. ताच्या कश्ट आनी कुर्सा वरवीं पुनर्जिवनपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. दमदुताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. जेजू सर्गाक चडल्या उपरांत शीस ओलिवेत नांवाच्या दोंगरार तावन जेरुसलेमाक पाटी परतले. जेरुसलेमांतावन ओलिवेत चड पयस ना, चड उणें अर्द्या मैला तितलें पयस जायत. शहरांत पावतच ते रावतले त्या माळयेसलाक ते सोडून गेले. पेद्रू आनी सुवांव, जाकोब आनी आंद्रे, पिलीप आनी तोमास, बार्तोलोमेव आनी मातेव, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी देशभक्त सिमाव आनी जाकोबाचो पूत जूद इतले जण आनी जेजूची माता मेळोवन थोड्यो स्त्रियो आनी जेजूचे बावी तांचे सोबे आसले. अशें ते एका मनान कळनासतना मागणे करीत आसले. देवाचे उतार हे. देवाचे ओडोखार. श्लोक. सदैव ओंकार मरी सासनीक बापाच्या पुताक वावयल्ली. सदैव ओंकार मरी सासनीक बापाच्या पुताक वावयल्ली. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी गाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकाते संतोशान उरता. कित्याक आपले किरकोळचारान दसीचे ताणें दयाळ दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडा संतती म्हाका सदैव म्हूण पासारतल्यो. श्लोक. सदैव ओंकार मरी सासनीक बापाच्या पुताक वावयल्ली. सक्तिवतान म्हजे पासून विचित्र कामां केल्यान बागेवंत ताचें नांव. दाखयता तो काकुळट आपणा भियेतल्यांचेर संततेतावन संतते पर्यंत. श्लोक. सदैव ओंकार मरी सासनीक बापाच्या पुताक वावयल्ली. आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयलां. आपल्या काळजांत वटपण चिंतल्या हांकऱ्यांक ताणें दुस्पटायल्यान. पोदबेदारां उंच आसनातावन ताणें सकला घाल्यान आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यान. श्लोक. सदैव ओंकार मरी सासनीक बापाच्या पुताक वावयल्ली. बुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यान आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यान. इस्रायेलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. बिरमोतीचो काकुळटीचो उगडास करून आदलो. श्लोक. सदैव ओंकार मरी सासनीक बापाच्या पुताक वावयल्ली. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. नामान मुर्गे कुरपेन बोललेले सर्वेस्परा तुझे सांगता आसा स्त्रियां भितर तूं सती. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्व तुमचे सोवे असो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. सव्या म्हयन्यांत देवान गब्रिएल दुताक गलिलयाच्या नजरेत नांवाच्या एका शारांतले एक ओंकारी सरशी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुझे नांवाच्या एका दादल्या लागीं करार जाल्लें. ते ओंकारीचें नांव मोरी. देवदूत भितर सरन तिचे लागीं म्हणालो, नामान
कृपेन भरलेले. सर्वेस्पर तुजे संगता आसा. ही उतरां आयकून मोरे सगळीच शर्मेली आनी हो नामान खोसलो जावयेत म्हणून आपणायतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एका पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्थो जातलो आनी परमोन्न ताचो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्यासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततेचेर सदां काळ तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवडकेक अंत आसचो ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव अजुनूय ओंकार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नतीची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपले माथेरे प्रायर एका पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वांसडी म्हूण लेखलेलेक तिका आतां 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवा मरयेन म्हळें, पळय, हांव देवाची साकर्ण, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे तें जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरशींचो गेलो. देवाचें उतर हें वखरी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हांवें आज आयच्या दिसाचें वाचप काडलां. त्या देखून पूण हें फेस्त आनी आयच्या दिसाचें वाचपूय बरें आसा. हांगासर आमी आज फेस्ताचें वाचप वाचलें. त्या देखून आयच्या दिसाचें वाचपूय आमकां सांगता जेजून 70 जण शिसांक धाडलें म्हणून. आनी थंयसर 70 जण शिसांक धाडन ते फाटी येत आसतना मिसांवातान फाटी आसतना ते जेजूक सांगतात, आमी संतोश पावल्या. कित्याक तुज्या नांवान थंयसर देवसार धांवतात आनी तुजें नांव काडल्यार सरपिडा शिडा गूण जातात म्हणून. आनी त्या देखून जेजूचें नांव म्हळ्यार कितें? जेजूचें नांव जेजू म्हळ्यार जीजस मिन्स वन हू सेव्स फ्रॉम सीन म्हणून, म्हळ्यार पातकांतावन आमकां सोडयतलो म्हणून. आनी मोगाच्या भाव भयणो, त्या देखून आमी तेर्स म्हणटा आसतना आमी जेजूचे मिस्तेर नियळटा. आनी जेजूच्या नांवांत आसा पदवी आनी सकत बोळ. त्या देखून सा पावलो थंयसर एफेसकारांक बरोवन अध्याय 6 ओळ 10 म्हणटा, पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ क्रायस्ट म्हणून. म्हळ्यार सगळें एक सोजर कशें खावाचें न्हेसता, माथ्याक हेल्मेट घालता, पांयांक मोचे घालता, तशें तुमी क्रिस्ताकच न्हेसा म्हणून सांगता. आनी अशें क्रिस्ताक न्हेसलेल्यांत बोळ आसा आनी सकत आसा, देवाची सकत आसा. कित्याक तो सोडवणदार जावन आसा. आनी त्या देखून ऑक्टोबराच्या 7 तारखेर 16व्या शतमानांत पापा पायस V हाणें सगळ्या युरोपाक तेर्स करूंक सांगलो. कित्याक म्हळ्यार टर्क्स युरोपाचेर तांणी इन्वेन्शन केल्लें आनी ते सगळे नाश करनासले. आनी अशें तांणी सगळ्या युरोपान सांगाता मेळोवन तेर्स केलो. त्या वेळार मरियेच्या मध्यस्थेन आनी जेजूच्या बोळान सगळें टर्कीश सैन्य चलवयलें आनी तांकां जीक मेळ्ळी. त्या जैत असो उगडास काडन
7 तारखेक हे फेस्त आचरण केलां. पयले ह्या फेस्ताचें नांव आसलें आवर लेडी ऑफ विक्ट्री म्हणून, पूण आतां तें आवर लेडी ऑफ रोजरी. कित्याक की म्हळ्यार तेर्स म्हणून मोरयेच्या मध्यस्ती मुखांतर जेजूच्या बोळान युरोपाच्या सैन्यान टर्काक सोलवयल्लें आसलें आनी तशेंच तांकां जैत मेळिल्लें. आनी त्या देखून मोरयेची मध्यस्थ, मोरयेची ससाई, मोरयेचें बोळ तेर्स म्हणटना आमकां मेळटा. त्या देखून फादर एम्ब्रोथ ऑफिशियल एक्झॉर्सिस्ट म्हळ्यार देवसार दंडोवचे ऑफिशियल पदवी आशिल्लो फादर, तो सांगता रोजरी इज अ ग्रेट वेपन एगेन्स्ट द डेविल म्हणून. कित्याक की म्हळ्यार आयज सवांजेल आमी आयकलो थंयसर ती कुर्पेन बरलेली जावन आसली आनी थंयसर बडवो सांगता सोमी तुजे सांगाता आसा. त्या देखून सोमी केदाळा आमचे सांगाता आसता. आमच्या हर एका वावरांत तो सांगात दिताना आमी जैतेवन जाता. आनी त्या देखून मोरयेच्या ससायान मोरये सांगाता मेळोन जेजूचे मिस्तेर नियाळन जेजूच्या नांवाची पदवी आमी वळखून घेतना तो देवाचो पूत आमकां सोडोवंक आयला म्हणून आमी वळखून घेतना आनी ते जेजूचे मिस्तेर आमी नियाळतना थंयसर आमकां मेळटा बोळ, आमकां मेळटा पदवी सोरेस्पराची आनी आमी आमच्या हर एका कामांक जैतेवन जाता. आनी कोलोसेकारांक थंयसर बरोवन सांपोल अशें सांगता God has rescued us from the power of darkness and brought us into the kingdom of his beloved son म्हणून. म्हळ्यार देवान आमकां बाचाव केल्यांत आनी ताच्या पुताच्या राज्यांत आमकां हाडल्यान आनी अशें आमकां जेजू मुखांतर सोडवून लाभयल्या आनी आमकां ताणें सर्गीच्या राज्याची दायजी केल्यान. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू मोरये मुखांतर ह्या संवसाराक आयलो. कित्याक म्हळ्यार तिणें संपूर्णपणे देवाची खुशी करूंक आपलें मौन केलें आनी खालतीमान घालो. आमी आमच्या जिवितांत देवाची खुशी करूंक ताचें राज्य आमच्या जिवितांत पयलें आनी मागीर आमच्या कुटुंबांत आनी हेरांच्या जिवितांत वाडोवंक आनी बळादीक जावंक आनी सैतानाक पाडाव करूंक आमी प्रयत्न करया. आमेन. मोगाच्या नादात बरो, मोगाच्या तावात पेटून हाडून आयल्या कानिकू घे बापा मोगात यो. मोगात तुवें आमकां दिले दिवे सगळे आमचे वांटून घेवच्या तुव्या मोदे सांगलाय सोम्या आमकां तुवें. मोगाच्या नादात बरो, मोगाच्या तावात पेटून हाडून आयल्या कानिकू घे बापा मोगात यो. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाकडे नेमे आमच्या या पवित्र देवात सर्वेस्वर म्हणून घे. बापा ओंकार मोरयेच्या हातांनी आमची देणी तुका आमी भेटोवन दिता आनी तिच्या आदारान तुज्या एकल्याच पुताच्या जिविताचे गूट नियाळून आमचें जिवीत बदलून जेजूच्या जिविता सारकें तुका मानता तसलें जावं म्हूण आमी मागता. त्या क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया.
कोडाक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हण वळखून आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. बगे तांवकार मरयेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिनवासनेचें गीत गावून तुजी कणवळाय आमी वाखाणता. शेकान शेक प्रिथ्वीचेर कितली वर्ती तुजी विजमेता. सर काळी मनशां थंय कितली अपारमी तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक साकरणेचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो समी तिचे वरवीं आमकां फोवो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखाणता सरगार. तांचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ऊन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. ऊन सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडतो सो गोट पर गोटुया. सुमियांची तुझे मोरण आमी समारंभता. तुझे पुनः जीवन पुनामी भरगडता. तुझ्या येण्या आमी उतरेका. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवितले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा आनी पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमुखांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सुदारून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर अंतरल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तचे दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मे देवाची मे संगती भगवंत जुसे तिचो पती भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व कळे दुखां मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगात तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमी जेजून शिकयले मागणे म्हणटना सर्गींचे राज येवं म्हणून मागता. ते राज आमचे थंय बळवून जावच्याक जेजू आमचे थंय येवन रावच्याक ताची सुकृपा मोगोन ताणेंशे शिकयले मागणे आतां सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां भोगोस आनी आमकां तळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवोशान हत्रेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय सौम्या पूण तुजे पोय सभेच्या बोवार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सौम्याची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां. पळया जेजू देवाचे शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुझे वितरणची म्हाका फोवना पूण उपरांत म्हाका भलायकी. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. तुझ्या राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत म्हजें समर्पिता.
प्रार्थूया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, या पवित्र संस्कारान तुझ्या पुताचे मरण आणि पुनर्जीवन पण संतोष भरीत काळजान आम्ही परगडता. हे आमचे सोडवण्याचे गुण हांगा भक्तीन नियाळून या संवसारान जेजूक ताच्या संतोषांनी आणि कश्टांनी आमी एकवटूं आनी मेल्या उपरांत ताच्या वैभवांत वांटो घेवंक फावो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमच्या सोम्या आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुका. कार्मेल मायेचे नवेन. हे भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणे म्हूण वखाणटा. आपणाक चरण दासी म्हूण लेखलेल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विसली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मोटवेशांनी तुका ताची आवय आनी शारोदेन म्हूण मानून घेतली. गरजे एकांत वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवाले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुझे परी बळे माये कतनातले अवकारी. कार्मेलिताच्या आदारा पाव आमकां हे दर्या सुकरा म्हण परातले आनी तूं तांकां पावली. आतां हांवें तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्या दृढपतीयेन आनी तीर भरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर गरजो तुजे मरिपात जेजू मुखार दवरता. आमची मागणी मरिये मुखांतर जेजूक समर्पया. सांगाता मागया. उगडास कर ए भो दयाळी अवकारी मरिये, तुज्या आसऱ्याक दवललो, तुजो आदार मागुल्लो, तुजी मध्यस्थी सोदुल्लो. कोण पुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेन दैर काण घेवन तुजे कडेन धांवून येता. हे अवकारीचे अवकारी म्हजे माये, तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मुनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळटीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां ते म्हाका दी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुजे संगता आसऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेजो. कार्मेलाच्या सुंदर रण्ये. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुजे संगता आसऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेजो. कार्मेलाच्या सुंदर रण्ये. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुजे संगता आसऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेजो. कार्मेलाच्या सुंदर रण्ये. मरिये माये मुखांतर जेजून आमकां केल्ल्या सर उपकारां पासत आमी अर्गां दिवया आनी मागणें सांगाता म्हणया. हे भगवंती मरिये कार्मेल रण्ये, आमची आवय तूं जावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागून धाडलेल्या सरोपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेन तुजी बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखल्याय. आनी आमच्या सरगरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासता. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें सेवेचें आनी मागणेचें जिवीत जियोवंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक पळोवंक आमकां फोव कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुजे हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. Morie tu rosario rane
मोगाळी माये आमचे चिकाये मोरये तुका उलो माता तुका हसिता तुका वरिता नम 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 मोरये आमचे पोटी डोळे आता तुझो पाटय मोरये भुरग्यांक तुझ्या पोळे मोरये तू रोसारी गाये मोगाळी माये आमचे शिकाये मोरये तुका उलो माता तुका हसिता तुका वनिता मोगाळ पुत्रा सोने आमकां बरी आशिर्वादी आमकां बघेवन पुरुषाची कुरेन आमकां आमचे देवा आमच्या अंतस्मांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे कोविड आमचेर आयिल्लें व्हड एक खर्ग असल्या कराळ दिसांनी एक व्यक्ती उदेता एका प्रवाद्या बरी तो सौम्याचें उतार उलयता देवाचें उतार घरा घरांनी गाजूंक सुरू जाता तो व्यक्ती आसा मानेस्त प्रकाश डिसोजा ताचे सवें केल्लें संदर्शन तशेंच अजापा विशीं सविस्तार माहिती ह्या अंक्यांत आसा वाचूंक तयार रावा हर एक कुटुंबाक एक बाळूक जेजू हांव दी म्हणली आमची आशा